पुराय देश विकसित जातनाच देशाचेर आयिल्ले संकश्ट पयस जावचे अशी प्रार्थना मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी श्री लयराई देवी कडेन केल्या। सगळ्यांचे कल्याण करचे असो आशीर्वाद मुख्यमंत्री सावंत हांणी श्री लयराई देवी कडेन मागला। जात्रे निमतान शुक्रारा मुख्यमंत्र्यान श्री लयराई देवीचे दर्शन घेतले तशेंच भक्तांक जात्रेची परबी दिली। श्री लयराई देवीच्या जात्रे निमतान मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी घरकान्नी सयत शुक्रारा सकाळी शिरगांवच्या श्री लयराई देवीचे दर्शन घेतले। सगळ्यांचे कल्याण करचे तशेंच देशाचेर आयिल्ले संकश्ट पयस जावचे अशी प्रार्थना मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी श्री लयराई देवी कडेन केल्या। गोंयांत आनी पुराय महाराष्ट्र आनी कर्नाटकाच्या सायडीच्या भागांनी फेमस जाता। पुराय देवीचे धोळ हे दिव्य अग्निकंडांतल्यान लपपा खातीर शिरगाळांत सदोदी करता। सगळ्यांत पयली लयराई जात्रेक सगळ्या जाणांक परबी आनी देवी लयराईच्या जात्रेच्या निमतान आमी म्हणटा सगळ्या जाणांक परबी मनयता आसतना फाटले 8 दीस ह्या पद्दतीचो लयराईच्या भक्तांचो देवळा कडेन लागला ते पळयल्या उपरांत देवीचे भक्त कितले आसा हें उलयता। जात्रा आयज सकाळी फाल्यां सकाळी पर्यंत आठवडी अग्नी कुंडांतल्यान वयता सगळ्या भाविकांकूय शुभेच्छा दिता। पवित्र अशें व्रत 8 दिसांचें दवरून लोक उपकारांतल्यान व्हरपाची परंपरा गेली कितलीशींच वर्सां पासून ही चालू आसा। हांव परत एकदा देवी लयराई कडेन मागता की गोंय सूख आनी समृद्ध जावचें आनी जशें म्हणटा की माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीचे विकसीत भारत आनी देशाचेर येयल्ले संकटूय दूर जावचें आनी विकसीत गोवा जावपा खातीर देवी लयराईचो आशिर्वाद आसचो। पुराय परिसर लोकांनी स्वच्छ आनी सुंदर दवरपा खातीर एकाच पद्दतीचे प्रयत्न करचे। देवी लयराई जात्रेच्यो खूब खूब शुभेच्छा। मजगती राज्यसभेचे खासदार सदानंद शेट तनावडे आणि मयचो आमदार प्रेमीन शेट हांणी लेगीत श्री लयराई देवीचे दर्शन घेतले। लयराई देवीच्या जात्रेक लागून मुद्दम दर्शन घेवपाक आयलो। म्हजे बरोबर आमचे आमदार प्रेमेंद्र शेट आसात, आमचे दयानंद कारवडकर, आमचे मुख्यमंत्री आतांच तांचेंय दर्शन घेतलें। गोंयची अत्यंत फेमस आनी सबंद गोंयचे लोक ह्या जात्रेक येतात आनी हे सणांचें व्रत अत्यंत फेमस व्रत हे सबंद गोंयभर गोंय आनी गोंया भायर देवीचें धोंड आसा आनी एक मोठी जात्रा आनी तेचेर सगळ्या भाविकांची तेचेर भरवसा आसा अशी देवी लयराई तिच्या जात्रेक सगळ्या भाविकांक लयराई देवीच्या जात्रेच्यो शुभेच्छा दिता आनी सबंद गोंयचे आनी लोकांचे देवी कल्याण करता। गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर तुकाराम सावंत।